इतिहास 2. पवित्र सोबेचें वाडप 7 प्रधान सेवकांची वेंचणूक चॅप्टर 6. तेन्ना शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक भास उलोवपी जुदेव मनशां हेब्रो भास उलोवपी जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागलीं, कित्याक दिसपोटी जेवण वाडटाना तांच्या विधवांची फावो ते फिकिरीन सेवा जायनासली. ह्या खातीर 12 जाणांनी शिसांच्या समुदायाची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावां भयणीनो तुमचे मदल्या 7 दादल्यांक सोदून काडात. ते बरो मान आसलोले आनी पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोले जावचे. आनी ही जेवणाची सेवा आमी तांच्या हातांत सोंपयतल्यो. मागीर आमी सगलो आमचो वेळ प्रार्थन करूंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक भेटयतल्यो. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी निकोलावाक, अंतियोकियाच्या नवशिसाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार उबे केले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत चडत वेताली आनी पुस्कळ याजनिकांनी पर्यान फावाट मानून घेतलो. इस्तेवाक धुमाळो दितात. देवाच्या सुबां देण्यांनी आनी बोलान भरलोलो इस्तेव लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विजमितां कोत्तालो. स्वतंत्र जाल्ल्या मनशाचें देवस्थान ह्या नांवाचें एक देवस्थान आसलें. हाचे वांगडी आसले सिरेनाचे, अलेक्सांद्रियेचे, सिलिसियेचे आनी आजियेच्या प्रांतांतले कांय जुदेव. त्या देवस्थानांतले कांय जाण फुडें सरले आनी इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक ताचे लागीं घडोनासलें. त्या पासत तांणी थोड्या मनशांक सोदून काडले आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी ताका धर्म सोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक लोटीक साक्षीदारांक तांणी उबे केले, हो मनीस ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर आड उलयत आसा. नाजारेतकार जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसणटण करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविसो बदलतलो. अशें ताणें म्हणलोलें आमी आमच्याच कानांनी आयकलां. आनी तेलून ताचेर नदर मार जाल्यार न्याय सोबेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदुताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर